इतिहासाचें पयलें पुस्तकावेलें वाचप. चॅप्टर 9. जेरुझलेम इस्रायलाचें पवित्र शार. अशें इस्रायलाच्यो अधिकृत वंशावळी इस्रायलाच्या आनी जुडाच्या राजांच्या पुस्तकांत नोंद केल्ल्यो हांकां तांच्या अविस्वाशीपणाक लागून बाबिलोनाच्या परदेसांत व्हेले. आतां परदेसांत धांवन आपल्या शारांनी सगळ्यांवन पयले परतले ते जावन आसले इस्रायलीत याज्ञीक, लेवीत आनी देव मंदिराचे सेवक, आनी जुडाच्या, बेंजामिनाच्या, एफ्रायमाच्या कुलांतल्या आनी मानासेच्या लोकांक जेरुझलेमांत बिराड केलें. तांचीं नांवां हे बरीं आसात. जुडाच्या पुता पेरेजाचे पिळगेंतलो आमिहुदाचो पूत उताय. आमिहूद ओमरीचो पूत, ओमरी इम्रीचो पूत आनी इम्री बानीचो पूत, आनी शिलोनिताचो मालगडो आसाया आनी ताचे पूत. जेराच्या पुतांचे जुएल आनी तांचे सोयरे सगळे मेळून 690. बेंजामिनाच्या कुलांतले हे जावन आसले सालू मेशुलामाचो पूत, मेशुलाम होदावियाचो पूत, होदाविया हासेनुआचो पूत, इब्नेया जेरोहामाचो पूत, एला उजियाचो पूत, उजी मिक्रियाचो पूत आनी मेशुलाम शेफातियाचो पूत. शेफातिया रुएलाचो पूत आनी रुएल इबिनाजाचो पूत. आनी तांचे पिळगे प्रमाणे तांचे सोयरे 956 हे सगळे आपल्या बापायांच्या घरांचे वडील आसले. हे याज्ञीक आसले जेदाइया, जेहोयारीब, चाकीन आनी हजारिया. हिल्कियाचो पूत, हिल्किया मेशुलामाचो पूत, मेशुलाम जाडोकाचो पूत, जाडोक मेरायोताचो पूत, मेरायोत आहितुबाचो पूत, आहितूब परमेस्पराच्या घराचो मुखेल अधिकारी. आनी आदाया जेरोहामाचो पूत, जेरोहाम पाशुराचो पूत, पाशूर मालकिजाचो पूत आनी मासाय. आदियेलाचो पूत, आदियेल जाहरेराचो पूत, जाजेर मेशुलामाचो पूत, मेशुलाम मेशिल्लेमीताचो पूत आनी मेशिल्लेमीत इमेराचो पूत. त्या शिवाय तांचे घरचे तांच्या बापायांच्या घरांचे वडील 1660. सर्वेस्पराच्या घराचे सेवेचे माहिती आसलोले मनीस ते. हे लेवीत आसले. हाशुबाचो पूत शेनाया, आजरिकामाचो पूत हाशाबी, हाचो पूत हे मेरारियाचे कुलयेचे. आनी बाबाकार हेरेश गालाल आनी मतानिया. मिकाचो पूत, मिका जिक्रीचो पूत, जिक्री आसाफाचो पूत आनी ओबादिया शिमेयाचो पूत. शिमेया गालाल जेदुतुनाचो आनी बेरेकिया आसाचो पूत. आसा एलकानाचो पूत. हो नेतोफाहिताच्या खेड्यांनी रावतालो. दार राखणे ते शालून, आकूब, तालमोन, आहिमान आनी तांचे घरचे. शालून तांचो मुखेली आसलो आनी हो वेळ पर्यंत तो उदेंते वेसल्यान राजाच्या दारवंट्याची राखण करून आसा. हे लेवीच्या पुतांचे तंबूची राखण करताले. शालून कोरियाचो पूत, एबियासाफाचो पूत, कोराचो पूत आनी तांच्या बापायांच्या घराण्यांचे सोयरे. कोराहीत तंबूच्या दार राखप्याची सेवा करताले. तांच्या पुर्वजांनी अशीच दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या तंबूची राखण केलोली. आनी एलियाजाराचो पूत फिनेयास आदी तांचे वयर अधिकार चलयतालो. सर्वेस्पर तांचे सवे आसलो झेकारिया मेशेलेमियाचो पूत,
जमातीच्या तोंबूच्या दाराचो राखणदार आसलो. दारवंट्याचे राखणदार कशे विचून काडलोल्या सगल्यांचो आंकडो 212 आसलो. आपापल्या गांवांत तांचे वंशावळी प्रमाणे तांची नोंद केलोली. दावीद आनी सामुएल प्रवाद्यान तांच्या नेमलोल्या वावरांत तांकां थीर केल्ले. म्हणटच ते आनी तांचे पूत परमेस्पराच्या घराची मुणगे तोंबूची राखण करपाची जबाबदारी पाळटाले. चारूय दिशांनी अस्तंते, उदेंते, उत्तरे आनी दक्षिणे वेसल्यान ते राखणदार आसले. आनी आपापल्या खेड्यांनी रावतल्या तांच्या सोयऱ्यांनी त्या त्या वेळार एका एका सातोल्याक तांकां आदार दिवचो म्हूण आज्ञा केल्ली. 4 मुखेली दार राखपी लेवितांतले आसले. तांकां सर्वेस्पराच्या कुडांची आनी दान दौलतीची जबाबदारी आसली. सर्वेस्पराच्या घरां भोंवतणी ते आपले रात सादताले, कित्याक घराची राखण करूंक आनी दर सकाळीं तें उक्तें करूंक तांकां जबाबदारी आसली. सेवेच्या वेळार जीं आयदनां वापरतात तांचेर दोळो दवरपाची जबाबदारी तातूंतल्या कांय जाणांचेर थारायलोली. तीं भायर भितर काडटना मेजूंक जाय आसलीं. तातूंतल्या दुसऱ्यांक लांकडाच्या वस्तूंची, पवित्रस्थानाच्या वस्तूंची, पेटेची, सोऱ्याची, तेलाची, धुंपाची आनी परमळाची जबाबदारी आसली. पूण याजनिकी कुलयेचे वांगडे परमळ आनी धूप मिसळ कोत्ताले. आनी मातीत ह्या लेवीचे कुलयेचो कोराहीत शालुनाचो मालगडो पूत मातातियाक उंडो भाजपाची जबाबदारी आसली. त्या भायर कोहातीतांचे कांय सोयरे दर शेनवाराक भेटे खातीर खेरीत उंडो तयार कोत्ताले. हाचे भायर गावपी आसले ते लेवीचे घराण्याचे वडील. ते देव मंदिरांत रावताले. दीस आनी रात वावर कोचचो पडटालो देखून तांकां दुसरी कसलीच जबाबदारी नासली. आपले वंशावळी प्रमाणे हे जावन आसले लेवितांच्या बापायच्या घराण्याची वडील. ते जेरुजलेमांत रावताले. साऊलू दाविदाचो पुर्वज. साऊलूचे पुर्वज. जिबियोनाचो बापूय जियेल जिबियोनांत जियेतालो. ताचे बायलेचें नांव माका आसलें. आनी आबदोन तांचो मालगडो पूत. उपरांत जूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, चेदोर, अहियो, जकार्यास आनी मिकलोत जावन आसलो शिमेयामाचो बापूय. आनी तेवूय आपल्या सोयऱ्यां सामकार आपल्या घरच्या सांगातां जेरुजलेमांत जियेताले. नेर जावन आसलो किशाचो बापूय. कीश साऊलूचो साऊल, जोनाथन, मालकिश्वा, अबिनादाब आनी एशबालांचो. आनी जोनाथनाचो पूत म्हणल्यार मेरीबाल आनी मेरीबाल मिकाचो बापूय. मिकाचे पूत पिथोन, मेलेक, ताहरिया आनी आहाज. आनी आहाज जारा आनी आलेमेताचो जारा, अजमावेत आनी जिमरी हांचो बापूय. आनी जिमरी मोजाचो बापूय. मोजा बिन्याचो बापूय. बिन्या रेफायाचो. रेफाया एलियासाचो आनी एलियासा आजेलाचो. आजेलाक 6 पूत आसले. तांची नांवां आजरिकाम, बोखेरू, इश्मायल, शेरिया, ओबादिया आनी हानान. हे आजेलाचे पूत. देवाचें उतर.